सुरवाती गीत घेऊया A26 पेज नंबर 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखाणुया, आनंदाचो गाजोवया. तारुणातूं खोलप दुनिया, जिवितातूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तारुणातूं खोलप दुनिया, जिवितातूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी सोंपलेल्या मानुएल थॉमस डिसोजा ह्या आमच्या बाबा खातीर मागता. देवान ताका सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आयच्या दिसाक जे कोण आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमतात, मागुया जे कोण आपल्याक जे लग्नीक वार्षिक दीस संभ्रमतात तांचे पासत. तशेंच मागुया आमच्या देशान राज्या पासत देवान आमकां बरे तरेन सांबाळूंक, आमच्या सरकाराक उदीक आनी उदीक जाणबाय आनी बूद दिवंक, आमकां बरे तरेन तांणी आपलें राज चलोवंक आदार दिवंक. आनी ह्या देशांनी जंय शांती ना, जंय झूज वसता, ते आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. सुभागी जे देवाच्या आज्ञाचेर चलतात आनी देवाच्या आज्ञा आपल्या जिवितांत पाळटात. दर दिसाक देवाची आज्ञा आमकां मानता वरवीं आनी जेसून दिल्ली आज्ञा पेल्याचो मोग करूंक आमकां दर दिसाक देवाच्या उतरांतल्यान फावो जाता. आमी ह्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी उदीक पेल्याची आनी देवाची आमी सेवा करूंक दिसपोटी वावरूंक आमकां मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां उच्चारून सांगता, मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. अमसो अपराध अमसो बोड अपराध हे पासत भाग्यून सदां शांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजें स्थान उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनवती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आहाबान सगळ्या इस्रायलितांक आपोवन धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरचे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 ओड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात. पूण पोरजेन एक उतर पर्यंत भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हळें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा, बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात
आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडून दी. ताका मारून जॉल्वाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बैलाक विंचून काडटलों, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांन म्हळें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हळें, एका बैलाक विंचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विंचून काडलो आनी सकाळ ते दोनपार पर्यंत बालाचें नांव उचारलें. तांणी व्हडल्यान म्हळें, बाला, आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नाचताले. दोनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो, म्हणून तरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलेंय काम पडलां जायत, वो आनी कितेंय घडलां जायत, वो तो पयणांक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटोच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे समये प्रमाणे रगत येसोर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दोनपार जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यंत ते आड्डून उलो करीत रावले, पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना. कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे परजेक म्हळें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगळो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली. जाका सर्वेस्परान म्हणलेलें, तुजें नांव इस्रायल, त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळांच्या आंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवाक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांची 2 मापां घालूंक जाता तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जळोव मांडलो आनी एका पाड्याक विंचून काडलो आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जळवाचेर तें ओतात. तांणी तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनीक एक पावट करात. आनीक एक पावट तांणी केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, 3रे पावट करात. आनी तांणी 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी सोबोवती व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेचे भोंवतणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आयज गोमून येवं दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देवा, तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांचीं काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरजां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत होम उलपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन पोरजां आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली. तांणी म्हणलें, सर्वेस्पोर एकलोच देव, सर्वेस्पोर एकलोच देव. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. परतून म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता.
सर्वेस्पराक तुमी सांगतात सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात, तांचे फाटल्यान तीं धांवत वेतात. तांचे बराबर रोगता भेटवण्यो करूं कदींच ना. म्हज्या ओंठांनी तांची नांवां घेवंक कदींच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporazoi, 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 soi. Sorvesporazoi, 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 soi. तुजे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. Sorvesporazoi, 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 soi. Sorvesporazoi, 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 soi. Sorvespo तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हणे सुमूर्त वो प्रवाद्याची शिकोवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय सुमूर्तीवेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो जबाब आमी काय बरो वाचला. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोण येता. आमी जायते फावटी हो जबाब गायन करून म्हणटा आनी खरेंच देव आमकां शेरोणाक येता, कित्याक तो आमकां राखता, सांबाळटा, आमकां तो आज्ञा दिता. देव आमकां दर दिसाक आमचें जिवीत कशे तरेन मांडून हाडचें तें आमकां सांगता. आनी हेच आमकां आयच्या पयल्या पुस्तक राजांचें पयलें वाचप आमी वाचलां. राजांच्या पुस्तकांतलें तातूंत आमकां मेळटा इलिशा आनी प्रवाद्या मदें एक वाद विवाद जाता आनी आहाबान सगळे इस्रायलितांक आपोवन हाडटा आनी एलिशाक तो एक थंयसर मांडणी मांडटा, म्हणजे चॅलेंज, आव्हान ताचे मुखार दवरता. तुजो देव व्हडलो जाल्यार पळोवंक या. आपल्या लागीं 450 प्रवादी आसात, तांकां जे बालाक नमस्कार करतात ते व्हडते म्हूण दाखोवंक सोदता. आनी एलिशा म्हणटा, वय तुजे प्रवादी व्हडले जाल्यार हांगासर बैल मार आनी तांकां तांचे देवाक आपोवंक आय. वयतान स्वर्गार येवन ह्या बैलांचो आशिर्वाद त्या देवान स्विकार करचो, तांकां लासून उडोवचें. हांव म्हजे बैल विचून काडटलो, म्हाका जाय ते,
आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलों आनी स्वर्गांतान देव म्हजे मानून घेता जाल्यार म्हजो देव व्हरतो नाजाल्यार तुजो देव व्हरतो अशें तो ताका आव्हान दिता. आनी बाबा भयणीनो, ह्या वाचपान आमी पळयता सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसां, बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतले एकल्याक तांकां विचून काडून दी, ताका मारून जोलवारांची घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हणजे देवाक तो स्विकार आहा हो बैल जाल्यार बालाचो तो योद्न देव स्विकार करतो. देवाक तर म्हजो सॅक्रिफीस स्विकार आसा जाल्यार म्हजो देव स्विकार करतलो. म्हणटच बालाचो देव पदवीदार जाल्यार त्या वेळार तांचो तर योद्न स्विकार जालो जाल्यार हांव नमस्कार करतां. जर तर म्हजो स्विकार जालो जाल्यार तुमी सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण सगल्यांनी मानून घेवन नमस्कार करचे. आनी भाऊ भयणीनो, अशेंच घडलें. देवान बालाच्या प्रवाद्यांनी जायते प्रयत्न केले, जायती आडगां केली, पूण तांचो योद्न स्विकार जावंक ना. कित्याक ते फटकिरे आसले. देवान एलिजाचो हो योद्न स्विकार केलो, उजो धाडून लासून उडयले आनी ताचो योद्न बैलाचो देवान स्विकार केलो. तेन्ना सगल्या लोकांन देवाक सर्वेस्पर एकलोच दिव, सर्वेस्पर एकलोच दिव अशें बोबाड मारून आपली तकली बागयली. आजीस म्हणटा, मोसेसान दिलें शास्त्र हांव पयसांव घेवंक ना. मोसेसान तुमकां शास्त्र दिलां. आमी जाणा जुदेव लोकांक मोसेसान दिल्ले 5 थंयसरले पुस्तकां, पेंटेट्यूक आमी म्हणटा, वो 10 मांदामेंट, आनी हे चाली रिती तांच्यो ज्यो आसल्यो त्यो व्हड आसल्यो. म्हणटकूच दिसपटी आपल्या जिवितान ह्यो पाडच्यो तांकां किरीत भाशेन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक तांकां उदीक बोड मेळटालें, उदीक फायदो जातालो आनी उदीक तांकां स्फूर्ती मेळटाली. आनी हेंच करूंक दिसपटी हे सुमूर्ती प्रमाणे आपली जिवीत ते जियेताले. पूण फारिसेव आनी धर्मशास्त्रांनी तातूंत आपल्याचे जायते ल्हान ल्हान कुसां लायलेलीं. म्हणजे दे हॅड एडीड देयर ओन टेल्स. म्हणजे हें करूंक नाका, तें करूंक नाका, तें करूंक जाय, अशें करूंक नाका तें. आनी जें शास्त्र देवान दिल्लें तातूंत भावनो घुडमेल केल्लो, आपल्याचो फायदो तांणी पळयलो, आपल्याक फायद्याक पडटा ते भाशेन हें शास्त्र फारिसेवान आनी धर्मशास्त्रांनी भाव भयणीनो सगळेंच मिसोड केल्लें. जेजू म्हणटा, शास्त्र देवाचें वो सुमूर्त जी मोजेसान दिल्या ती बरे तरेन तुमी सांबाळची, बरे तरेन तुमी पाडची तुमच्या जिवितान. जायते पावटी घोडेक ही सुमूर्त पाडूंक लोक जायते पावटी आपणाक तितलो पुरतो न्हय, आपणाक तितलें फावो न्हय, आमी तितले घोडेक देवाक मानता तसलें न्हय अशें समजताले. पूण जेजू म्हणटा, जो कोण तुमचे मदलो एक सुमूर्त बऱ्या मनान पाडूंक दुसऱ्यांक आदार दीत तो सुभागी देवा मुखार, तो सुर्गीच्या राज्यान देवा मुखार आसतलो. पूण जो कोण एक ल्हान सुमूट सुद्दां पाडूंक दुसऱ्यांक आदार दिना जायत जाल्यार ताचें कोटा. आनी हें जेजू आजच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा. म्हणटकूच सुर्गीच्या राज्यान सुपुली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सुर्गीच्या राज्यान सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली, पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सुर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. भाव भयणीनो, देवान आमकां एक व्हडली आज्ञा दिल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. पेल्याचो मोग करूंक आमकां अवघड. जायते फावटी घडीक तो म्हजो दुस्मान कसो आमी वर्साची वर्सां मानता. जायते फावटी आमचीच घरची आमचे सगळे भाव भयणीनो आमी लेखिना, आमी बरे तरेन तांकां मान दिना. आज देव आमकां परतून उगडास करता. जिवितान सगळी खालतिकायेन ताची सुमूर्त आमी मानून घेवया. जिवितान ताणें दिल्ली आज्ञा आमी बरे तरेन पाडुया. तेन्नाच की सुर्गीचें राज आमकां फावो जातलें. देवा मुखार आमी उबी रावता तेन्ना देवाची जुट्टी आमकां हेच सुमूर्ती प्रमाणे आमची जुट्टी करतलो म्हूण आमी उगडास धरुया. तेच प्रमाणे आमी जिवंक आमचें जिवीत सुफोड करूंक अदीक आनी अदीक आमच्या जिविताचे बाबा भयणीनो देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आमी वावरूंक आमकां कृपा आनी बोण मागून घेवया.
Hymn number C10, page number 32. Baba बापाक भेटू भांगर नाका रुपे नाका आपल्या खर्चा सोवे बोपू जेसू तुझे काळीस मागता आजच्या दिसा आखिशिणे देवा खुशी कुरीस लिकू Morgan vengon civis rodu, Jesu tuce calis magta, Jesu magta, Cuscendita, Sogles moce, Baba Jesu magta, Cuscendita, Sogles moce, Baba मुशा बाबूने मुशान तुमचे बलिदान सूर पुदविदा देवबापाक मानता तसली जामून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि आमच्या आपले पवित्रच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा तुझी भक्ती करून आमी तुका वोमताव त्या बलिदानाची तुजी दयाळ दिसगात ही भेटोवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडयान सूर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जे मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचलें ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळुली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भोगताची सोबा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन खोश मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतेने हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गुडपोर कोटुया तुझ्या कुसा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या शेनांव पवित्र जावं, शेरास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकारांचे कशे परमात्याक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जी येता रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची कागूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची कागूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दे. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका बळकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू पाव सोमेस्ताचो ताचो बापा पुरी आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी कोता तितले कोण सांगता
म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें खरें सांगता म्हाका पावले. प्रार्थुया. मोगाड बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडूय आनी तुजे कुशे पोरमणे चलोवंक आमकां घोटाय दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणें सांत आंतोनी. नमान तुका सांत आंतोन तूं वर्तताय फूल निर्मोडांचे आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देवमोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला दिवन बूक हालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनोती कोर म्हूण हे किरकोडा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. त्या मोगा पासून मिनी जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकीन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो ग्रास म्हाका दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सोर पिडेस्तांक आनी कोश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कोर. भुरग्यांचें देणें नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तें देणें फावो कोर. सोर भुरग्या बावार्थान वाडूंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकांची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हडतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाकाणू ताका भोगू आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राज्यांत म्हाका पावय अशें जावं.
हे वेळार पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणां खातीर आमी मागुया. सुम्याचे नवीन आमचो आदार ताणें सर्ग आनी संवसार प्रार्थुया. हे सुम्या जेजू क्रिस्ता सांतातुनीक सोर पिडेस्तांक आनी निर्गोतितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाभूंक प्रार्थोन करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजूतीन कुडीची ओतम्याची आनी मोतीची पिडेंत कोश्टवतल्या तुज्या चाकरा चाकोरणीचेर तुजी दया दिसगा आनी तुवें रोचिल्ल्या ओतम्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कोश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जोटून करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. बाबा बिडीनो मिसाक आमी येता तेन्ना सगळीं शिपडोन बसची गरज ना. आमी मिसाक येता तेन्ना बांक रिते मुखार आसतात, मुखार येवन बसचें. सगळीं शिपडोन बसतात. हांव जाणा इग्रोज व्हडली आसा, धाकटी आसली जाल्यार लागीं लागीं येवन बसपाची, पूण तुमी सगळीं शिपडोन बसतात तेन्ना बरें दिसना हांगातान, म्हणटूच लागीं येवन बसचें. दुसरें, मिसार जेन्ना आमकां दिल्ले आसात ते सगळे आमी बरे तरेन आमी आमचें प्रायवेट डिवोशन करिना. मिसांत आमी कम्युनिटेरियन म्हणजे समुदायीक आमी सगळीं बरोबर मागणें करता. म्हणटच बरोबर उठपाचें, बरोबर दिमी घालपाचें, बरोबर सगल्यांनी जबाब दिवपाचो, हें आमचें सगल्यांचें धोरण जावचें म्हूण मागता. Hymn number U25, page number 243. Santa Toni bokta firgyanche kulicha tuja grota kelta malok Jesu raza tuja grota kelta Balok Jesu Raza Sant'Antoni Bokta Otsuriatu